एंटनी डिसिल्वा फ्रॉम आसोलना आंबेली. काल हांव एक चलचित्र जे उक्तावणी केल्या मडगांव रवींद्र भवनान. ह्या चलचित्राचें नांव जावन आसा निमणी चीट. खरेंच म्हणल्यार दुबाविरत ही निमणी चीट आमच्या गोंयकारांक ह्या चलचित्राचो जो प्रोड्युसर आमचो गोंयकार बाब नाजारियो फेर्नांडीस, तसोच ह्या चलचित्राचो डायरेक्टर जो एलनिश रॉड्रिगीस होय आमचो गोंयकार बाब. हेमी एक दोग जाण गोंयकार मेळोन हें चलचित्र बरें घडोवन हाडलां. हांव म्हणटलों हे चलचित्रांत जें कितें गोंयांत घडटा तें भोव प्रमाणांत दाखयलां. चड करून आमी इंग्लिशीन म्हणटा लँड ग्रॅबींग, आमच्यो जमिण्यो हाडप करतात, कमजोर म्हणटा तशें जाता. कित्याक सगळे आवय बापूय आपापल्या भुरग्यांक बरें शिकप दिवंक वयर काडूंक आमी जावं शेतांनी जावं न्हंयांनी जावं दर्याचेर काम करता. पूण तितून एक माफिया सारके गिरेस्त मनीस आसतात जे चडशे फावटी हे चडशे नागोवणे हे वयर आसतात आनी आमी त्या मेजा पोंदाक चेपोन उरतात. हे असले चलचित्र एक गोंयकारांनी जांकां गोंयचो मोग आसा, जे माणकुलें गोंय आमचें, तेमी हें चलचित्र चोवपाची गरज. चड करून वावराडी लोकांनी तुमकां एक आपलेपण दिसतलें तितून, जावं तो शेतकार जावं नुस्तेकार जावं वो आमचो गोंयचो धंदेकार जावं कोणूय, तुमी पळोवचें हें चलचित्र. दुसरें म्हाका बरें लागलें म्हणटा तें हे चलचित्राचेर नाजार बाबान इंग्लिशीन सदांच म्हणटा एटिट्यूड ऑफ ग्रॅटिट्यूड म्हणून तेणें ते माशेर दाखयलो. लेनिन नोरोना, क्रिस्टिया अल्बेनी चलचित्र दुबाविरत सुपरहिट. मोठ्यान ताळयो जावन दी सगळ्यांक. एक कलाकारांकूच न्हू, जे ते चलचित्राचे पडद्या फाटल्यान काम करपी सगळ्यांक तेणें ते माशेचो मान दिलो. सगळ्यांक तेणें स्टेजीर हाडले. गुडीत कोणी चुकलो जाल्यार आमी नाजार बाबाच्या वतीन गुन्या बक्षण मागता. तिसरें म्हणल्यार ह्या चलचित्रांत जी फोटोग्राफी दाखयल्या, जे ड्रोन टॅक्नॉलॉजी केल्या, ती बरी आसा. आनी चड म्हणल्यार सारकें आंगाक सारकें ल्हव उबी करपा सारकें म्हणल्यार एक ल्हान भुरगें बेबी मेरियन बॉजीस ही कलाकारांक हुंयसान उत्पन्न जाली. कशी आयली? हुंयसान आयली. ही हुंय इंटरनॅशनल एक्टर्स आनी एक्ट्रेसीस न्हय, ही चडशी एका गांवची सगळीं एकठांय करून ह्या लोकांनी हे पिक्चरांनी हे चलचित्रांत काम करूंक गोंयच्या पासत दानगी कशी करून तेमी ह्या चलचित्राक काम केलें. आनी हांव मागतलो इंटरवल जाले म्हणटच हें बेबी मेरियन तुमकां सारकें रडयतलें. बेबी मेरियन आमच्या आंगाची ल्हव उबी करतली. एक धाकलो भाग म्हणल्यार तितून बेबी मेरियनाचो बापूय एक दोर घेवन वयता, रोशी घेवन वयता आनी तो भायर सरता. जेन्ना बेबी मेरियनाक कळटा ही रोशी घेवन गेलो म्हण आपलो बापूय, ते धांवत रावता आपल्या बापायक सोदपाक. कित्याक सोदूंक वयता तेका आपल्या बापायचें दूख खबर आसलेली आनी तेज्या मनान एक काडोकी विचार येता कसो. तेका दिसता बापाय आपलो कडेन गोड घेवन गेलो म्हणून ते सगळे बिगडलेले परिस्थितीन.
धांवता धांवता जेन्ना आमकां हें कळोन येता आमचो माय पाय कितलोय त्रासान पासून पडलो जाल्यार आपल्यान दूख भितर दवरून आपल्याच्या भुरग्याची खुशालकाय पळयता आनी फुडें कितें जाता तें तुमी मागीर पळयात. ही सीन तुमकां इंटरवला फाटल्यान मेळटली. देखून मागतलो सगळ्यां कडेन हें चलचित्र पळोवचें जाता जाल्यार गांव गांवांनी दाखोवचें. हें आमचें सगळ्या गोंयकारांचें आनी सगळ्यांनी एकामेकाक उतरांनी सांगचें जाता तितलें जावं इगर्जांनी जावं इस्कॉलांनी जावं मार्केटांनी खूंय जाता थंय हें पिक्चर दाखोवचें म्हणून विनंती करतलो. देव बरें करूं. देव बरें करूं. नजर बाब, आय फील प्राऊड ऑफ यू.